नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। मायनिंगाचेर सल्ले अजून सोपना। मुख्यमंत्री म्हणटा सल्ले घेवप चल्ला, उपरांत मेळटलो प्रधानमंत्र्याक जुगारा विशीं कायदो बदलपाची खंय गरज ना। जॉबाची फायल ऑगस्ट मेरेन क्लियर। न्यूयॉर्कांत रावन मुख्यमंत्री पर्रीकार भलायके विशीं चड जागृत आनी सादूर। ऑगस्टांत एका सप्तका खातीर परत चल्लो अमेरिकेत। गोंयच्या दर्यादेगाचेर आतां पुलिशेचे मोटरसायकलींनी पेट्रोलिंग। दर्यादेग वेवस्थापन समितीचो बावटो, मात कासवांक लागून मोरजी दर्यादेग पेट्रोलिंगांतल्यान कडेक। शुक्रार शेनवारा वाऱ्या सयत गोंयांत मोठ्या उटंगाराचो अदमास। हवामान खात्याचो गोंयांक रेड अलर्ट। कर्नाटकाचे एसटीक माड्डोळा लागलो उजो। बस वताली पणजे सावन हुबळी। 29 पॅसेंजर बऱ्यान साल्वार। पॅसेंजरांचे सामान लासून काबार। आनी तळावले घरकान्नीक 11 वर्सां रुमांत बंद दवरपी राजेंद्र फट्टे आड FIR। जामीनपात्र गुन्यांव। पुलीस रावले IPHBच्या रिपोर्टाक। सुत्रां म्हणटात बायल रुमांत बंद दवरपा इतली मानसीक दुयेंती न्ही। मायनिंगाचेर सरकाराचे सल्ले अजून सोपनात। सल्ले घेवप चल्ला, उपरांत प्रधानमंत्र्याक मेळटलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार सांगता। कायदो दुरुस्ती करतले जाल्यार सुद्धा नेमकें कितें करप ताचो खंय अभ्यास चल्ला, म्हूण खंय प्रधानमंत्र्याचो अपॉइंटमेंट अजून घेतिल्लो ना। जुगारा विशीं कायदो बदलपाची कांयच गरज ना। कसिनोनी भुरग्यांक प्रवेश बंदी केल्लीच आसा। सरकारी नोकऱ्यांची फायल खंय ऑगस्ट मेरेन क्लियर। पीएमाक सारकें मायनिंगच्या संदर्भात एक धोरण सारकें तकलेन क्लियर जालें की करचो। सद्या म्हजे स्टेक होल्डरा बरोबर उलोवणें चालू आसा। सेकेंडली कितें तूं कायद्यात बदल करतलो जाल्यार तो कित्याक करतलो ते कितें ऑप्शन घेवन वन्स द कंसल्टेशन इज ओवर देन आय विल मीट प्रायम मिनिस्टर इवन ड्युरिंग द असेंब्ली सेशन ऑन फ्रायडे। I have not decided to fix the time. So my target is to ensure that somehow the mining start at the earliest. People should not be feeling that there is now the road is closed, that they need not worry. I am only trying to see which is the best and the fastest route. Gambling agreement करपाचें assembly. हाँ, करपाची आवश्यकता ना। आशिल्ल्या एक्टानूच काही गजाली करपाक येता ज्यो कॅसिनोच्या संदर्भात कितें आसा रिस्ट्रिक्शन्स घालप ती आशिल्ल्या हातूंत करपाक पावर आसा। देर वॉज अ चेकिंग गोईंग ऑन। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीत ऑनलायन रजिस्ट्रेशन फॅसिलिटी मुख्यमंत्र्याच्या हातान सुरू जाली। हो डेटा आता खासगी मळावेल्या कंपन्यांकूय उक्तो आसतलो। There is always a complaint that right type of person is not available by the industry. This is an opportunity for industry also to ensure that right type they can select. They don't have to search too long. Slowly this will develop. Of course, it is not the first day. On the first day, everything will be available. Because this portal basically puts you on all India map. Your name will be exposed to all. It is linked with all the Naukri.com, Monster, all those other websites, career websites. It gives you much bigger option. You can be searched across India. पहिली एक असताना की सगळ्या ऑफिसांनी वचून लाईन लागताली आणि रजिस्ट्रेशन मॅन्युअल प्रोसेस करताले। तो मॅन्युअल प्रोसेस हातूंतल्यान बंद जाता। हातून एक इकोसिस्टम विच ब्रिजीज द गॅप बिटवीन द एम्प्लॉयर आनी एम्प्लॉई जे सीएम लास्ट एक वर्स स्ट्रायक केल्ले आसा ती संकल्पना ह्या माध्यमांतल्यान भायर सरतली। आनी यूथ टुडे कोण एक्सचेंजाचेर हे करूंक सोदता रजिस्टर जावंक सोदता ही कॅन डू इट फ्रॉम हिज हावस इटसेल्फ। दोगूय जाण रजिस्टर करतात। एम्प्लॉयरानूय रजिस्टर करचें पडटा, एम्प्लॉयीनूय रजिस्टर करचें पडटा। एम्प्लॉयीकूय युनीक आयडी मेळटा, एक आयडेंटिटी मेळटली नंबर। ही नेशन वाईड जरी जॉब ओपनिंग्स असली स्टेट वाईड जॉब्स तुका स्ट्रेट मेळटले। म्हणजे गोवा तुवें टॅप ओपन केलो जाल्यार गोंयचे तुका गोंयांत कितें अवेलेबिलिटी आसा ती मेळटली। टोटल SMS
आणि ईमेल इंटिग्रेशन फॅसिलिटी आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लोकेश शिलकार आणि तुकाराम मराठे. 3 म्हयने न्यूयॉर्कांत राविल्लो मुख्यमंत्री पर्रीकार भलायके विशीं चड जागृत आनी सादूर जाला. संपादकां कडेन तो ही गजाल उलयलो. स्ट्रॉंग व्हील पॉवरीचेरूच दुयेंसां कडेन झगडूं येता म्हूण प्रधानमंत्री मोदीन खंय ताका फोनार सांगिल्लें. ताणें तें मनार घेवन 2 म्हयने भितर गोंयांत येतलो म्हूण ताका उतर दिल्लें. एका सप्तका खातीर अमेरिकेक वचपाचो ताजो प्लान चल्ला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बुधवारा गोंयांतल्या सगळ्या संपादकांची बसका घेतली. आपल्याक खर दुयेंस जाला हे कळत सावन अमेरिकेक उपचाराक वतकच आपल्याक कितें होलमले ते तांणी सांगले. जिवाची कशी जतनाय घेवप हे न्यूयॉर्काक वतकच कळ्ळें. आतां गोंयांत परत येवन सकाळी श्वासाचो व्यायाम करता. प्रधानमंत्र्यान फोन करून सांगिल्ले दुयेंसा कडेन झगडूंक इच्छाशक्त जाय. 2 म्हयन्यांनी परत येता म्हूण मोदीक ताणें उतर दिल्लें. परत ऑगस्टात एका सप्तका खातीर अमेरिकेत वचचें पडटलें. मुख्यमंत्र्यान आपल्या भलायकेची अपडेट दिली. दुयेंसांतल्यान अजून पुराय भायर सरिल्लो ना, मात उपचार सामके बऱ्याक पडल्यात. पयलीं सगळ्या गजालींक वेंग मारतालो, आतां जाय तेच करता. प्रशासनाचेर लक्ष आसा, मात वेंचीक विशय घेवन बसता. ऑगस्ट सोंपता मेरेन कॅबिनेटाचो रिव्ह्यू घेवपाचो विचार करतलो अशेंय तांणी सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. येता त्या शुक्रार शेनवारा वाऱ्या सयत मोठो पावस पडपाचो अदमास गोंयच्या हवामान खात्यान केला. पुराय गोंयाक रेड अलर्ट जारी केला. सरकारी यंत्रणेन कसलेय परिस्थितीक सादूर आनी तयार रावचें. फुडल्या 5 दिसांत राज्यांत चडशे कडेन मोठो पावस पडटलो म्हूण गोंयच्या हवामान खात्याचो अदमास. 6th and 7th red alert has been given for very heavy, extremely heavy rainfall. On 8th, again the heavy rainfall is expected at few places. So the maximum rainfall is expected over the Goa is on 6th and 7th. So the red alert is given for these 2 days. Red alert means all the government machineries are to be prepared for any untoward incidents. And this is mainly because one offshore trough from south Maharashtra coast to Kerala coast is likely to strengthen further, and it will be very strong during these days. In addition to that, some cyclonic circulation is also expected over the central India, and one east-west shear zone is expected over the central India. So the combination of these will increase the wind speed in the Arabian Sea, and a strong wind speed may produce very heavy rainfall and extremely heavy rainfall on 6th and 7th. So the red alert has been given for those. So any specific area has been specific area has been not given, but isolated extremely heavy has been given. Isolated means over the Goa, some 1 or 2 places this thing happened. जुनांतल्या उटंगारान शारां रस्त्यांची दशा, शारांनी बुट्टी, रस्त्यांची चाळण आनी हायवेर कोसळटा पालसणां. काँग्रेसीन म्हापशा नव्या बस स्टँडाचे सुवातेर बोटींग केलें. पावसान थंय चिखलाचे उदकाचे तळे जाला. बस स्टँडाचे सुवातेर गार्बेज डंप, पार्किंग, स्क्रॅप डंप, पत्र्याची घरां उबी जावंक लागल्यात. सेंटर म्हण जावं आमचे स्टेट BJP सरकार सच्चे उलयता की इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी हो दिला, हे दिला, ते दिला. पण आयज तुमी अक्षरशः पळयता की हो बस स्टँडाचो जागो कितें जाला तो पळया. म्हाका दिसना की बाबा भंगार अड्डा केला, म्हणजे गाडयो ज्यो मोडल्या पळय त्या हाडून दवरता काय कितें, काय गार्बेजाचो हांगा ट्रिटमेंट प्लांटूय ना, गार्बेज डंप करपाचें काय. हांगा हय बारीकशी कॉलनी जाल्या, ती कॉलनी म्हणून कळना, काय हो पार्किंग एरिया म्हणून कळना कळ्ळें. आनी तेकोन आमचो बाजार आसा, आनी तेकोन आमचें यार्ड आसा. थंय गटारान सगळी घाण वयता, कोण खाता, हायजिनाचेर लोकांच्या आरोग्याचेर हे जाता. पण आमी फाटल्या दिसांनी सांगलें तेन्ना म्हाका दिसता खुबशे चॅनलांनी आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर बाब फासी डिसोजा हेणी सांगलें की आपली फायलूच मूव जायना म्हणून. पण म्हाका दिसता आमच्या MLA खंय तरी हो सरकार BJP सरकार टॉर्चर करता म्हणून. BJP सरकार ताका टॉर्चर करपाक लागला. आनी कुशिकले आमदार आसा पळय
ते टॉर्चर करपाक लागल्या. हे गव्हर्नमेंटाचे दोळे उगडपाक, अरे आंधळे दोळे तुमचे उगडा. पया म्हापशाकारांची कितें हालत जाल्लेल्या, तुम्ही खंय न्हिदला? उठा, जागे जागा आनी म्हापशारांक म्हणटा तुम्ही पयलीं म्हापशाकारां जागे जाया. हे असल्या सरकाराक तुम्ही निवडून हाडून तुम्ही तुमचेच जीवन 20-25 वर्सां फाटीं व्हेल्लेले. हे आमदाराक आनी बीजेपी सरकार घरा धाडपाचो टायम येयलो आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी श्यामसुंदर फडते. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.